कोर्टान दिल्लो तो हाडून परत मामलेदारा दवरलो. पूण मामलेदारा कडल्यान परत एपिलंट ऑथॉरिटी जी असतात ती टेनन्सी एक्टा एपिलंट ऑथॉरिटी हें आशिल्लें डेप्युटी कलेक्टर आशिल्लो. म्हणजे तो थंयचे थंयच आमचे विदावट कोर्ट किंवा डॉक्युमेंटे शिवाय तो ताका दिवपाची प्रोविजन आशिल्लो. पूण आतां ताणें कितें केलें अपिलंट ऑथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दवरला. फॉर एग्जाम्पल जर केन्ना कदाचित मामलेदारान डिसिजन दिलें की जर हो हे प्रमाणे हो गुण म्हणून, पूण एपिलंट ऑथॉरिटी पण डिस्ट्रिक्ट कोर्टाक भायर उडयलो परत भायर, कारण कोर्ट प्रोसिजर फॉलो करतलो. ताका लागून परत कुळांचो सत्यानाश केल्लो आसा. ताका लागून आमचें म्हणणें कितें जाणा, टेनन्सी एक्ट 1964चो तो 75 टिलस डे तोच इम्प्लिमेंट करात. जर तुमकां दिसलें पेंडींग उरल्यो केसी म्हणून स्पेशल मामलेदार एपॉयंट करात. एमेंडमेंट तें करपाक जाय तातूंत की स्पेशल मामलेदार एपॉयंट करून ह्यो टेनन्सीची केस सॉल्व करपाक जाय. तातूंत ताणें म्हटलां न्ही तें करपाक जाय. आतां आनी एक ताणें नवीन बील हाडलेलें आसा. आतां लँड एक्विजिशन बील हाडलां. आतां तो कितें म्हणटात की टेनंटाचे कल्टिवेटेड लँड एक्विजिशन करतलो म्हणटात. पूण एक्विजिशन न वापरता जाल्यार रिक्विजिशन म्हटलां. म्हणजे शब्दान सगळे घोळ आसात. म्हणजे जमनी खावपाचें नाटक केलें ताणें. पूण आमचें म्हणणें कितें जाणा, जो ज्यो आमच्यो लँड एक्विजिशन एक्ट जो आसा तो फक्त लँड एक्विजिशन एक्ट आशिल्लो. तो 2011 सेंट्रल गव्हर्मेंटान फूल देशा खातीर एक नवो एक्ट तयार केलो. तो लँड एक्विजिशन तातूंत 3 कायदे आनी जोडले. तातूंत ताणें कितें केलें, आनी फेर प्रायस दिवपाचो, म्हणजे ताका जो रेट गव्हर्मेंटाचो आसा तो दिवपाचो. आनी तातूंत फेर प्रायसान ताणें प्रोविजन कितें करून दवरलें, जर आतां गव्हर्मेंट रेट 250 रुपया रेट आसात आनी भायर मार्केट रेट समज 2000 रुपया आसात, जाल्यार शेतकऱ्याक तेणें प्रोविजन करून दवरलें फाल्यां सकाळ मार्केट रेट 2000 रुपयांनी आसत जाल्यार शेतकरी 2000 रुपया मागोवंक शकतात. आनी सरकार ताका 2000 मल्टिप्लाय बाय 4 टायम्स म्हणजे 8,000 रुपयांनी दिवपाची प्रोविजन आसात. हो सेंट्रल एक्ट आसा ती 2011 आयलो. 2013 तो जो फायनल जालो तो एक्ट सोडून वो हाफ ऑफ द रेट दिता म्हणून सांगता पर्रीकार. काल बील पास केलें तातूंत वो कितें हो अन्याय न्ही आमच्या शेतकऱ्यांचेर. अशा प्रकारचो नवीन आनी एक तेणें संकट म्हणजे टेनन्शियल लँड आतां एक्वायर करतलो तो आमकां मेळ्ळो जाल्यार परत एक्वायर करतलो अशी परिस्थिती तो करून दवरपाचें गवलेलें आसता ताणें. हें सामकें घातक आसा. ताका लागून आमी आव्हान करतात गोंयच्या कुळ मुणकारांक की ताणें अलर्ट रावचें, ह्या पर्रीकारा पासून अलर्ट रावचें. आनी म्हाज्या पणजेच्या मतदारसंघाक आव्हान आसात की पणजेच्या मतदारसंघ जरी शेतकार नासत ते शेतकारांचेर डिपेंड आसात. फाल्यां शेतकारांक जें कितें पणजेच्या शेतां भाजी ज्यो कितें लागता त्यो ह्या शेतकाऱ्या कडल्यान येतात. हे पणजेचे मतदारसंघ शेतकाराचेर डिपेंड आसा. ताका लागून शेतकऱ्या खातीर हिता खातीर पणजेच्या मतदारांनी पर्रीकाराच्या अगेन्स्ट मतदान करचें.